येवकार हांव जवाहर सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स। गोंयांतले ड्युअल वोटिंग कार्ड उड्यात काडून मागले आरजेपीचो आमदार विरेश बोरकारान। मुख्यमंत्र्यान सांगलें तो अधिकार फकत वेंचणूक आयोगाक। वेगवेगळ्या कायद्यांनी दुरुस्ती करपाचो मंत्रिमंडळाचो निर्णय। सेल डीड आनी ऑनलायन नोंदणी सोपी करपा खातीर सभाघरांत मांडटले नवे विधेयक, सांगलें कायदो मंत्री निलेश काब्रालान। वास्कोचे प्रतिश्ठीत टिळक मैदान पावसात लागला पावपाक। मैदानातले जिमाते दवरल्यात बालड्यो, कापोती पोंदां तात्पुरती धापून दवरल्या प्रतिश्ठा। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। आयज जाल्ल्या मंत्रिमंडळान वेगवेगळ्या कायद्यांनी दुरुस्ती करपाचो निर्णय घेतला। सेल डीड आनी ऑनलायन नोंदणी सोपी करपा खातीर सभाघरांत नवे विधेयक मांडटले। कायदो मंत्री निलेश काब्रालान मंत्रिमंडळाचे बसकेत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली। लॉ एंड ज्युडिशरी डिपार्टमेंटाचो जो चेंज इन नेम ॲक्ट 1990 फाटले एक्चुअली कॅबिनेटान आमी तो हाडलेलो, पूण मागीर विधानसभेत आशिल्ली, परतून तो कॅबिनेटान हाडून तो बेसिकली वी वॉन्ट टू पुट इट बॅक इनटू द बील आतां येतलें। हितून हो इशू आसा की हो चेंज इन नेम ॲक्ट कितें की बेसिकली इट इज डिफायन्ड की जे नांव चेंज करतले ते खुबशे लोकांचे प्रॉब्लेम आशिल्ले वेर पीपल वर मेकिंग एलिगेशन्स की नांव खंयचे खंय घेता म्हणून। तितून भितर 1990 ॲक्ट जो आशिल्लो तितून भितर पावर्स टू चेंज नाव विल बी गिवन टू द ज्युडिशरी, आनी तितून भितर बदल हाडला की दॅट पर्सन हू वील वॉन्ट टू चेंज हीज हर नेम will have to be first of all born in Goa, and number two either one of his parents or grandparents should be born in Goa definitely. पहिला की आता पयली भाशेन हँडरायटींग बी ते जायना आनी लोकांक ते अंडरस्टँड जावपाक हँडरायटींग डिफिकल्ट जाता। सो नाव वी आर चेंजिंग दॅट इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग्स बाय कंप्युटरायज स्टेटमेंट, म्हणजे टायप करून तेणी दिवपाक शकता। इट वॉज नॉट अलाउड इन लॉ। सो ह्यो सगळ्यो गोष्टी ह्यो आज कॅबिनेटान केल्या। दुसरे आनीक आशिल्ले की PWDचे डिक्रिमिनलायझेशन एक्सरसाइज, जे पयली गोवा वॉटर सप्लाय ॲक्ट 2003 भितर there was this that if somebody domestic or commercial theft करता जाल्यार they were with the penalty they were supposed to go under 6 months imprisonment under the judicial magistrate for that purpose. आता that 6 months imprisonment काढला आणि फायन जी आसा ती आता इन्क्रीज केल्या। ती पयली कितें आशिल्ली की ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट with a fine of 10,000 rupees केला for domestic consumer and commercial consumer 50,000 on conviction. So तो एक आयटम आशिल्लो। रजिस्ट्रेशन ॲक्ट 1908 आता कितें जाला की लोकांचो बोवाळ जालो खूब। सो आय हॅव टेबल्ड बील म्हणजे एज लॉ मिनिस्टर विथ द अप्रुवल ऑफ ऑनरेबल CM की आमी अमेंडमेंट इन द रजिस्ट्रेशन ॲक्ट म्हणजे सेंट्रल ॲक्ट आसा, we are asking to table the bill in this assembly which will be passed by the assembly and then sent for presidential election. आता कितें चेंजीस जे आसात जे पयलीं कितें जातालें की आमी पळयताले की सेल डीडाचेर आमी बोटां लायतालीं आनी ते बोटां लावन ते दिताले आनी दुसरे फोटो लायतालो, आनी तरी आसतना मागीर आमी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटाक वचून मागीर परतून थंब प्रिंट आमी स्कॅन करताले आनी फोटो स्कॅन करताले आनी 2 सेपरेट फोटो जाताले। सो दॅट वी आर ट्राय टू सिम्प्लिफाय आफ्टर गेटिंग इट which is bill to be passed in the assembly will get presidential election that the photograph concept and the bill je thumb impression घालता we will take all the thumbs in the registration department we should have putting before कित्याक आता आमी ऑनलायन सबमिट करता। सो this change we want to do. दुसरी जी आसा की डिजिटली स्टेन फोटोग्राफ जो आसतलो कित्याक ते फोटो आमी काडटा परतून पेस्ट करपाची गरज ना, डायरेक्टली तो फोटो त्या जाग्यार येतलो जे अंडर रजिस्ट्रेशन खंय जाय तो। सो दॅट इज द सेकंड थिंग वी आर ट्रायंग टू डू अमेंडमेंट इन द सेक्शन। आरजीचो आमदार विरेश बोरकारान सभाघरांत ड्युअल वोटिंग कार्डावयल्यान प्रश्न सरकाराक उजरावन काडलो। महसूल खातें फकत सेल्फ डिक्लेरेशन मागता, देखून गोंयांत ड्युअल मतदान कार्डांचो आंकडो वाडत आसा, विरेशाचो आरोप। सरकारान ड्युअल वोटिंग कार्ड काडून उडोवचे विरेशान मागलें।
पूण तो अधिकार फकत वेंचणूक आयोगाक आसा. मुख्यमंत्र्यान दिल्ली जाप. विरेशान हो विशय 0 आवारा वेळार सभाघरांत मांडलो. महसूल खात्यान 2018 वर्सा स्वघोशणा करून कोणाकूय मतदान कार्ड मेळूं येता अशें निवेदन पास केल्लें. गोंया भायलो कोणूय मनीस स्वघोशणे वरवीं स्वताक गोंयकार म्हूण सांगून ड्युअल वोटिंग कार्ड करपाक शकता असो आरोप विरेशान केलो. ह्या निवेदनात सुदारणा करून ड्युअल वोटिंग कार्ड रद्द करपाची मागणी विरेश बोरकारान सरकारा कडेन केली. 1967 वर्साच्यान आमची जी वोटिंग कार्ड्स आसली ती 4,18,404 आसली. आयज 2022 11,64,522 वोटिंग कार्ड्स जाल्ली आसा. आमी म्हणटा गोंयकार आयज खुबशे गोंयकार भायर वयता म्हणून कामाक लागून अब्रॉड वयता म्हणून. जाल्यार ही वोटिंग कार्डां कशी वाडटा हेजेर आमच्यांनी जेन्ना विचार केलो तेन्ना आमी पळयलें की आयज ड्युअल वोटिंग कार्डां खूब जाल्लीं आसा. जेन्ना स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन कांय ना म्हणटा तेन्ना स्टेट इलेक्शन कमिशन जावं इलेक्शन डिपार्टमेंट जे आसा जे पंचायत इलेक्शन कंडक्ट करता आयज ते स्टेट गव्हर्मेंटा कडेनूच आसा. सो स्टेट गव्हर्मेंटान हेजेर दखल घेवपाक जाय आसली मात आजून पर्यंत घेतलेली ना. हायकोर्टाची ऑर्डर आसा. ही हायकोर्टाची ऑर्डरीन ड्युअल वोटिंग कार्डां मोर दॅन 500 वोटिंग कार्डां कॅन्सील केल्लीं आसा. समज एक सादारण नागरीक ड्युअल वोटिंग कार्डां कॅन्सील करूं शकता नाल्यार सरकार हेजेर कांय कित्याक करूं शकना. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान एक मेमोरेंडम काडलेलें 31/8/2018 की सेल्फ डिक्लेरेशन करून आमी वोटिंग कार्डां करूं शकता, जावं रेजिडन्स सर्टिफिकेट करूं शकता, जावं आमची इन्कम सर्टिफिकेट करपाक शकता. आतां 4 वर्सां जालीं म्हटल्यार फाल्यां कोणूय येतलो गोंयान आपूण म्हणटलो आपूण गोंयान रावता म्हणटलो सेल्फ डिक्लेरेशन करतलो आनी तो इलेक्शन कार्ड करतलो. हे मुद्दम तुमी हे मेमोरेंडम आसा ते मुद्दम वाचचे, हेजेर रिवायज करपाक जाय, हेजेर दखल घेवपाक जाय, हेजेर एक्शन घेवपाक जाय, प्लॅन आसपाक जाय. मुद्दम मेन्शन केला हे सरकारान दखल घेवची आनी हेजेर एक्शन प्लॅन जावचो. नाल्यार सरकार हेजेर एक्शन काय करिना म्हणून सिद्ध जातलें आनी सरकाराक जाय ड्युअल वोटिंग कार्ड जाल्ली हेंवूय सिद्ध जातलें. फक्त त्यांनी एकूच मुद्दो सरकाराक ड्युअल वोटिंग कार्ड केल्ली नाका हा पर्यंत त्यांनी उलयलें म्हणून सांगलें हांवें. एडी देन इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन स्टेट इलेक्शन सब्जेक्ट इंडिव्हिज्युअली प्रत्येकान कंप्लेन करून दिवप कॅन्सल करप हो सगळो तेंचो सब्जेक्ट आसा. बाकीच्यो गजाली सरकाराक नाका. गोवा 365 रिपोर्टिंग टीम. चिरे काडल्या उपरांत उक्त्यो सोडलेल्यो चिरे खणी आनी मायनिंग पिटां धोकादायक जावन रावल्यात. जनावरां बरोबर मनशांचोय जीव घेतात. सरकारान गंभीरतायेन लक्ष दिवपाक जाय. मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान हो विशय सभाघरांत मांडलो. मांद्र्या भोवतेक चिऱ्याखणी आसात. पावसांत त्यो उदकान भरलेल्यो आसतात. गोरवां आनी मनशां खातीर त्यो धोकादायक. मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान हो विशय अधिवेशनांत मांडलो. लोकांचे सुरक्षे खातीर सरकारान कितें पावलां उबारल्यात असो प्रश्न जितान केलो. आयकात ताचो प्रश्न आनी मुख्यमंत्र्यान दिल्ली जाप. Fear and anxiety in the mind of people of Goa due to abandoned open stone quarries filled with rainwater. Such dangerous open quarries may claim numerous life of locals as well as tourists in the state. These quarries are also gaining popularity among youth as picnic spots. The fatal incident have raised serious concerns regarding the safety of people. The step government intend to take in this regards. The Department of the Mines and Geology has instructed to all the quarry owners to take the necessary safety precautions measure, including the fencing of the quarry pits, to ensure that there is no outward incident. The government has identified illegal quarry pits in the 2M village of Pedne Taluka and has initiated a process to reclaiming the same by refilling of the quarry pits and with the biodegradable and non-hazardous waste. Further warning the signboards has erected and the such sites in order to caution the public to not to venture into the activity like swimming at such spots. The same will be replicated. The directions will also issued to the police to maintain the vigil at such locations where the dangerous quarry pits are identified. ह्या विशया निमतान दिवचलचो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेनय मिना खणींच्या उक्त्या पिटांचेर उजवाड घातलो. बऱ्याच खणींची पिटां उदकान भरिल्ल्यान ती धोकादायक जावन रावल्यात. ताणें नदरेक हाडून दिलें. पिटां फुटून हुंवार येवचो न्हय हे खातीर कितें पावलां उबारल्यात ताणें मुख्यमंत्र्या कडेन जाब मागलो. आयकात. सो पिट्साचेर म्हजो एकूच हें आसा कितें पावसान आतां हे पिट्स इतके भरलेले आसा आनी सद्याक गव्हर्मेंटान ते मायनिंगाचे लिजूय काडलेले आसा आनी ते PWD कडेन हँड ओवर केल्ले आसा. म्हजो एकूच प्रश्न आसा कितें इतलीं वर्सां ते मायनिंग कंपनी ते पीट मेंटेन करताले
आज आमची PWD ऑफिसर्स किंवा आमच्याकडे मशिनरी खरीच आसा काय जाग्यार, पेपरार आसा, ऑन पेपर इट इज ऑर्डर दिल्ली सगळी आसा, खरीच आसा काय जाग्यार. कित्याक लोकांक कितें जाता, चड पावस पडलो काय भंय दिसता आनी तें पीठ एकदम गांवाच्या वयर आसा. 2011 अशें एकदां मुळगांवां जाल्लें, जेन्ना कंपनी स्वता तें पीठ मेंटेन करताले तेन्ना लिकेज जावन तेन्ना सगळें वयलें उदक त्या मुळगांव गांवांत येयल्लें आनी व्हडलो तेन्ना इशू जाल्लो. सो हांव इतलीच रिक्वेस्ट करता सरकाराक की हाचेर जस्ट अशें म्हणजे ऑन पेपर जावपाचें न्ही, इन प्रॅक्टिकल हे काम जावपाचें ह्या पिट्साचेर आसा तशें. दोशी कडेन आमची जी वस्ती आसा ती एकदम जवळ आसा. बारीक लिकेज जाली, थोडो सुद्दां जर पावस चड जालो जाल्यार हांगा डेंजर जावपाचें आसा. म्हाका खबर ना ते पंप खरेंच थिसर चलता काय ना ते. पंप आसा, हांव एकदां वचून पळोवन आयल्यात, पण कितले पर्यंत तर सरकाराक म्हजी एकच रिक्वेस्ट आसता आनी WRD मिनिस्टर एकच रिक्वेस्ट आसा की तातूंत तांच्यांनी लक्ष घालपाचो म्हणून. फुडलो कॉलिंग एटेन्शन घेवया. पंप आसा थंयसर आणि पंप चालूय आसा रेग्युलर. तेजे वॉटर लेवल वाडले की आमी ते डिसिल्ड करीत आसता. गोवा 365 रिपोर्टिंग टीम. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. वास्कोचें फामाद टिळक मैदान पावसांत गळपाक लागला. स्टेडियमाचे तुळेचें हें प्रतिश्ठीत फुटबॉल मैदान पावसांत ताका गळटी लागल्या, देखून प्रतिश्ठा कापोतीपणां धापून दवरची पडल्या. मैदानाक तेंकोन आसलेल्या जिमातय बाळड्यो दवरलेल्यो दिश्टी पडटात. सरकारान धाडलेलो विकास आजून थंय पावूंक ना. तो पावले उपरांत परिस्थिती सुदारता जाल्यार पळोवपाची. सरकार सदांच सबका साथ सबका विकासाची घोशणा दियत आसात. विकासाचे सेगीत नांव घेयत आसता, पूण हो विकास जाय थंय पाविल्लो दिसना. वास्कोचे हे फामाद टिळक खेळा मैदान पावसांत ते गळपाक लागला, देखून पुराय मैदानाची पाकी पावसांत गळपाक लागल्यात. कापोतींनी लज धापून दवरल्या. हेच इमारतीत जीम आसा, तेवूय गळटा. गळट्या उदकाक लागून बालद्यो दवरच्यो पडटात. विचित्र गजाल म्हटल्यार कागाळ केली जाल्यार जीम बंद करतात. आयकात थळाव्यांचे गाराणे. मी अशें आयकलेलें की हेच्या पयलीं टॉप क्लास कन्स्ट्रक्शन म्हणून तेंच्यांनी हो स्टेडियम बांदलेलो आनी हांगासर वॉटर प्रुफींग बीन बऱ्यांतल्या बऱ्या पद्दतीन केला म्हणून ते पयलींचे जे हे आसलेले आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर तेंच्यांनी हांगासर स्टेटमेंट केल्लेले. पूण गेली 3 वर्सां जालीं आमी पळयता आतां कितें हांवें इवन 2-3 वर्सां पयलीं सुद्दां अशीच सेम परिस्थिती पळयलेली. एवरी इयर लिकेज जाता हांगासर. ह्या ग्रावंडाचें सूख न्हू आमच्या लोकांनी कोणी भोगूंक ना. कळ्ळें तुका. ISL मॅचीस जाता हांगासर. कळ्ळें तुका. लोकांक येवपाक काय एंट्री ना. आनी आयज परिस्थिती हेची सारकी टोटल म्हटले हे आतां पळय ही कापेती बिपेती बुरशेपणां ही सारकी. इतले कोट्यांनी तुमी आतां पयशे मोडटात आनी हे स्टेडियम बिडियम बांदतात. कोणाक तरी फायदो जावपाक जाय. हांगासर प्लेयर तयार जावपाक जाय. हो ग्रावंड यूज करूंक दिनात तुमी. यूज करूंक दिना. कोट्यांनी पयशे मोडून भुरग्यांक जर फायदो जाल्यार कितें यूज कितें. आमचे जीम आहा न्हू जे एक्सरसायज मारतात न्हू लोक ते जीम सगळे भरलेले आहा उदकान. वयले रुफींग आहा न्हू सगळे तुटून पडला. तेतूनसून लिकेज जाता. सकयल सगळे हेतून हॉलान उदीक सगळे. प्लेयर चेंजींग रूम आहा तेतून सगळे उदीक. कळ्ळें तुका. तेंचे जे कॅबिनेट्स आहा ते सगळे म्हटलें इच एंड एवरीथींग पार्ट जाल्लेली आहा. कोण रिस्पॉन्सिबल हेका. तुम्ही म्हणटा आम्ही बऱ्यातल्या बऱ्या पद्धतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर दिला, स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर दिला म्हणून, पूण कोणा खातीर हे. एट द एंड ऑफ द डे टोटल वेस्ट. तुम्ही जे आयज कोट्यांनी पयशे वेस्ट करतात न्हू हे कितें हे लोकांक हे प्लेयरांक कोणाक यूजूच जायना. पावसाचे हाय पीक आसता तेन्नाच घडटा तें आनी वी आर एडजस्टींग बिकॉज हे वास्कोचे आमचे सामके ओल्डस्ट जीम जावन आहा. सो आय ऑल्सो रिक्वेस्ट माय कोच वील मॅनेज इट समहाव बिकॉज इट्स क्वेश्चन ऑफ फ्यू डेज. आनी आमी म्हणटा कंप्लेन घेवन गेले देर इज अ वरी दॅट द जिम मे बी क्लोज्ड बिकॉज अर्लियर सच इन्सिडंट्स हॅड हॅपन्ड. कंप्लेन केले म्हणून बंदूच पडले. सो तुमी रिपेर करचे म्हणून मागता. आमचे फक्त रिक्वेस्ट की अशें बंद बीन करचें न्हू, जाता तशें मेंटेन करपाचें. आनी वी वॉन्ट दीस जिम इन वास्को बिकॉज इट इज द ओल्डस्ट जिम आनी मोस्ट सर्वायवींग जिम हू हॅड प्रोड्यूस सो मेनी बॉडी बिल्डर्स एंड ऑल. तिलक मैदान हो ग्राउंड ज्या जाग्यार नॅशनल तशें इंटरनॅशनल मॅचीस जातात, फुटबॉल मॅचीस जातात आनी ह्या ग्राउंडाचेर ISL जाता. तशेंच वेगवेगळ्यो गेमी जाता ज्यो फुटबॉल हांगा प्लेयर्स इंटरनॅशनल नॅशनल खेळपाक येतात. पूण आयज हाची परिस्थिती अशी आहा की हांगा स्टेडियमान उदीक भरपाक लागलें आसा. स्टेडियमान म्हणजे भायर न्हू, स्टेडियमाच्या भितर जे इंडोर भितर प्लेयर्स रूम आहात, जे चेंजींग रूम आहात जावं बाकीचे रूम्स आहात त्या हातून उदीक भरपाक लागला. त्या भायर जो स्टेडियमारूच एक जिमनेजियम आहा जो लेडीज एज वेल एज जेंट्सां खातीर आहा त्या हातून उदीक भरपाक लागला. आनी त्याच्या खातीर जी मशिनरी आहा ती खंय तरी आयज डेंजर परिस्थितीन आहा, म्हणजे की खंय तरी मोडपाचे चान्सीस आहात. जे जिमान येतात ते म्हणटात की जिम आमी वेरियस कंप्लेंट केले पूण आमकां भंय दिसता की तो जिम बंद उडयत म्हणून. कित्याक की
लास्ट टायम अशेंच जालां खंय जेन्ना आमी कंप्लेंट केली जाल्यार जिम बंद दवरलो. तेंची मागणी आहा की जिम बंद उडोवच्या पेक्षा जिम रिपेर करचो, जे मेंटेनन्स आहा स्टेडियमाचे ते करचे. तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकता म्हाज्या जे स्टेडियम आहा तेचेर कापेती दिसतात आनी ते कापेती घातल्या दॅट इज वॉटर प्रुफींग म्हणटात अशें आयकूंक येयलां की जेका हांवें एकट्याक विचारला ते म्हणटात की हे वॉटर प्रुफींग. आतां कसलें वॉटर प्रुफींग तें म्हाका खबर ना, बट हे पावसा खातीर पावसाचें उदीक जे ड्रीप जाता स्टेडियमान जे लिकेज जाता त्याच्या खातीर. तशेंच प्लेयर रुमाचे जे चेंजींग रूम आहात ते खंय तेजे सिलींग पडलेले आनी तितून सगळे प्लेयर रुमान जे फर्निचर्स आहात ते डॅमेज जावपाक लागला. हे सरकार केन्ना बेगीन एकदां रिपेर करतली अशी लोकांक चिंता पडलेली आहा. बिकॉज हो जो लोकांचो पयसो हो वेस्ट वयतलो अशें लोकांचें म्हणणें आनी प्लेयर्स मागतात की हे मेंटेन करचे, रिपेर करचे, जेणे करून जे हांगा जे जिमनेजियम आनी तशें बाकीचे स्पोर्ट्सा खातीर जे लोक येतात तांकां हो बेगीनच्या बेगीन ही फेसिलिटी बरी करून मेळची आनी हांगा जे नॅशनल इंटरनॅशनल आनी बाकी जे लोकल गेम्स जातात त्यो बरे तरेन जावचो म्हणून हो स्टेडियम खंय तरी मेंटेन जावचो. गोवा 360 खातीर हिरू महाले, वास्कोच्यान. हालीं खांडेपारा बऱ्योच घडणुको घडपाक लागल्यात. काल ओपा खांडेपार रोड जंक्शना वयले नव्यान बांदलेले गटार नेमले. ल्हव रस्तोय नेमपाक लागला. हो हायवे ड्रेनेजीची वणत मोडिल्ल्यान कुशीच्या घराक धोको निर्माण जाला. शाळेची भुरगीं ह्या वाटेवयल्यान वयतात, तेंचे जिवीतय धोक्यात आसा. केनिया सावन ओपा जंक्शना वाटेन व्हांवपी उदका खातीर हायवेचेर बांदिल्ले हे गटर. हालींच ते बांदला, पूण मोव माती. उदकाचो वेग आनी हायवे वयल्यान धांवपी व्हडल्यो गाडयांचो भार नव्यानच बांदिल्ले हे गटर पेलपाक शकले ना. मदींच ते नेमले. कुशीकच एक घर आसा. वलता रस्ते आशिल्ल्यान ह्या आदी ह्या घरार एक कंटेनर लोवांडलो. आतां परत गटरां नेमिल्ल्यान अपघात जावं येता असो भंय शालिनी प्रभून उक्तायला. आणि ऍक्सिडेंट जाल्यार आमी पडटले, कोण पळयना, गाडी घरा वयता. हे मॉडर्न 4 पावटी जाले. थळावे शाळेचे पीटीए अध्यक्ष या नात्यान या मार्गावयल्यान जीव मुठीत धरून वचपी भुरग्यांची चिंता सूरज गरडाक दिसता. संबंधीत खात्यांनी हांगा गंभीरतायेन लक्ष दिवचें अशेंय ताणें मागलां. नॅशनल हायवे आसा आनी नॅशनल हांगासर ड्रेनेजीची अशी परिस्थिती आसा सामकी कोसळलेली आसा आनी कितें आतां वयल्यान केरियेंतल्यान बरोसो उदक सामकें फ्लो जाता आनी इतको फ्लो जाता इवन 10 ते 15 मिटर ही ड्रेनेज गेल्ली आसा. सेकंडली म्हणल्यार हो नॅशनल हायवे हेवी व्हेकल येता. हेवी व्हेकल एक सायडीन वचोन रातीन ह्या घराचेर पडपाची शक्यता आसा आनी ह्या उदकाचो फ्लो ह्या घरातून धोको आसा. कारण आतां जो पावस पडटा ते पळोवंक वचत जाल्यार सामकेंच क्रिटिकल जाल्लें आसा. इवन आमची स्कुलाची भुरगीं हांगासरल्यान येतात ते सायडीच्यान कितलेशेच हेवी व्हेकल येता तेंच्यांनी, कारण हांगा फुटपाथ ना. इवन हे ड्रेनेजीचेर वयर हें सुद्दां घातलेलें ना, कित्याक कवर केल्ली ना. तेंच्यांनी आपलो जीव वाटोवन कसो तरी इस्कॉलाक धाडचे अशे ते प्रयत्न करतात. ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता PWD मिनिस्टर तशेंच हांव डिझास्टर मॅनेजमेंटाक की हे बेगीनच्या बेगीन मातशें प्रॉब्लेम सॉल्व करचो. गोवा 365 खातीर ओपा खांडेपारच्यान कृष्णा नायक. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दुसऱ्यांक न्याय मेळोवन दिवपी सध्या स्वताक न्याय मेळोवन दिवपाक व्यस्त आसात. व्यथा दक्षिण ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट कोर्टांतल्या वकिलांची. गळटा म्हूण हालींच तो कापोतींनी धांपलेलो. आतां पाखी कोसळिल्ल्यान दक्षिणेच्या डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्टात तांकां आलाशिरो दिला. पावस सोंपतकच कोर्टाची इमारत दुरुस्त करतले काब्रालान वकिलांक उतर दिलां. वकिलांनी ह्या प्रश्नावयल्यान निलेश काब्रालाक आयज घेराव घातलेलो. दक्षिण गोंयचो ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट कोर्ट पोर्तुगेज काळांतले पोरणे इमारतीत चलता. न्याय मेळोवन दिवपाची ही सुवात. पूण पावसांत कोर्टाची पाकी कोसळिल्ल्यान आपणा खातीर न्याय मागपाची पाळी वकिलांचेर आयला. आयज निलेश काब्रालान तांची भेट घेत प्रस्न जाग्यार घालपाचे उतर दिले. कायदे तज्ञ आनी कायदो मंत्र्या मदीं कितें उलोवप जालें आयकात. Nobody has come forward. Now I'm doing a revision. Tendering is not an issue. Actually, the rates which were there, building rates are old. And expenditure is the contractor, even if expenditure is given to the old rate. I'm working out. Yesterday I said the building rates, new rates, and I have given a lot of changes in the building rates we are doing. I have got it approved. Once it is done,
will include. I have already told him not to wait for the rates. I have already told him that you make provision of a. I have told you, what is that? Your quotation of the new rates and float. But just give me few days to refloat the tender. Because otherwise, no contractor will take it. We have also got this phone call from the Register of the Honorable High Court that Honorable High Court Justice Sonak has already taken our representation which we have made as far as the buildings in the petition of 2015 which is already pending. It is the infrastructure petition which is pending before the Honorable High Court. So the matter is coming up on Monday also. So that is the reason now from tomorrow onwards some of the 2 courts will be shifted over here. That's the thing. So that is a good point for us that at least we can start working in a safe environment in this building from tomorrow. Sport workers who have been, kind of continuously working to get that water removed, and in fact in the morning when Mr. Cabral, the minister, had come, I had also told him that ensure that the budgetary allocation is appropriate for the construction of the new court building, which has to be given importance because it's not that courts we really need to function effectively. So we believe that construction process should be done immediately. आम्ही आता CJM पेडीचे आम्ही आमगेले एक रेफरन्स दिवपाक आयिल्ले की CJM कोर्ट पळय आसा एक कोर्ट मडगांवचो आनी फर्स्ट एडिशनल कोर्ट तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रेमायसिसान शिफ्ट करचो कित्याक थंय लिकेज आनी फ्लडिंग जाला ऑन द फर्स्ट फ्लोर एज वेल एज ऑन द ग्राउंड फ्लोर आनी आतां आमकां न्यूज मेळ्ळ्या आमचे एक मेंबर आतां ट्रायल कोर्टाच्या बाथरुमान गेल्ले थंय फॉल्स सिलींग पळय आसा ताजो एक पार्ट पडला सकयल. अजापाची गजाल म्हटल्यार कायदो मंत्री निलेश काब्रालान दिल्ली स्पश्टीकरणां वकिलान न्हयकारली. प्रस्न जाग्यार घालता अशें सांगून काब्राल आपले गाडयेंत बसता थंय आसा. एका वकिलान कॅमेरा मुखार येवन प्रस्न केलो. कोर्टाक कापोत घालपाक जुईजान सांगिल्लें हय. आयकात एडवोकेट प्रशांत शिरोडकराची आदोगाशी. जजीसान परमिशन दिलं म्हणून जजीस एक्सपर्ट न्हू आपले एक्सपर्ट मनीस हाडून ताणें घालपाक येल्ले तो हांगा जजीस एक्सपर्ट म्हणून जजीसान परमिशन दिलं म्हणून आनी तेजी परमिशन दितलो पण तुमी जजीस एक्सपर्ट न्हू हे काम करपाक खातीर म्हणजे एका तारपोलीन घालता जाल्यार एक्सपर्ट जाय तेगे मनीस येयला आनी परमिशन घेतलें घालता म्हणून तेणें घातलो जजान परमिशन सांगलें तें रिपेर कर म्हणून जजान परमिशन जज एक्सपर्ट न्हू ताळपत्री घालपा खातीर हेचे इंजिनियरान केलें हेचे इंजिनियरान केलां तारपोलीन घातले पळय ते एक्चुअली जजान हांव कोणे तरी एडवायज केलो आनी जजान परमिशन मागले PWD कडेन ते घालपाक आनी आमचे PWD NOC दिले आतां हांव सगळें चेंज करता सिस्टम हांव लॉ मिनिस्टर हांवें एक्सपेंडिचर सँक्शन दिलो ताका करपाक कित्याक जजान सांगलें आतां ते कितें जाता तेय घालून ते सोल्युशन जायना आमी करता हांव करून घेता मातशें ते लिकेज जाता म्हाकाय खबर आसा लास्ट टायम आमी तेचे पॅनल आसा पळय तांकां मेळ्ळें हांगा आमच्या दुसऱ्या कोर्टान आनी हांवें तांकां प्रॉमीस केल्लें अनफॉर्च्युनेटली तेन्नाच्यान पावस जो चालू आसा कित्याक खंय तर रिपेर करपाक जाय कोण मनीस वयर चडचो ना आतां पावसांत सो हांवें ताका रिक्वेस्ट केला की म्हाका टायम दिवचो हांव सगळे ते राफ्टर काडून नडे काडून हेच दवरता कितें दवरता टायल्स दवरता म्हणजे मँगलोर टायल्स दवरता पूण ताका दुसरे भाशेन राफ्टर करता स्टिलाचे राफ्टर घालून करता लाकडाचे कितें कसो रिकॉर्डची आय डोंट वॉन्ट टू गेट माय सेल्फ इन्वॉल्व इन द रिकॉर्ड एज द जज सजेस्टेड टू द एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर मिस्टर एल्विस that to keep the records intact you have to give NOC for putting tarpaulin. So the Elvis executive engineer gave them this. Now I don't want to comment on that. Records have to be preserved. I will come myself again. Today I have got a cabinet, so I will come myself again and I will meet the judge and all the concerned people and I will sort out it. Yeah, thank you. Thank you. Yeah, bye. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. हवामान विभाग सांगता ते प्रमाण पुराय अस्तम दर्यादेगेर आनी देशाच्या उत्तर वाठारांनी घसघशीत पावस पडटलो. मोसमाची सुरवेकच गोंयान पावसान धुमाकूळ घातलो. दर्यादेग वाठारांनी अजूनय लोक पावसा कडेन झुजतात. राज्यात 15 तारखे मेरेन नेटाचो पावस पडटलो असो अदमास आशिल्ल्यान हवामान खात्यान आनीक एक दीस ऑरेंज अलर्ट वाडयला. ह्या सप्तकाच्या शेवटाक पावसात उणाव जावपाचो आशिल्ल्यान हवामान खात्यान 16 आनी 17 वेर येल्लो अलर्ट जारी केला. दर्यादेग वाठारांनी नेटाचो वारोय घोळटलो. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 27 ते 23 डिग्री सेल्सियस उरतले. 15 मेरेन ऑरेंज अलर्टात वाड. 16-17 वेर येल्लो अलर्ट. राज्यात घसघशीत पावसाक वेगवान वाऱ्याचोय सांगात. चडावत आनी उणें तापमान 27 ते 23 डिग्री सेल्सियस. दर्यादेगेवेल्या हेर वाठारांनी कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी गुजरातात मात अजूनय पावसाचो मार चालूच आसा.
गुजराताच्या कांय वाठारांनी हुंवारा वरवीं परिस्थिती आयल्या. अस्तंत दर्यादेगेर चड पावस पडपाची शक्यताय आसा. उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान उत्तर वाठारांत खास करून हिमाचल आनी जम्मू काश्मीराच्या कांय वाठारांनी जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्यो परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.